ते बियास्तोर शीस कुशाल बरीच जावन परत आयलें. ताणें म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यंत आमकां कालतें जालें. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गांत धांवन पडलोलो हांवें सैतानाक देखलो. पळयात, सोरोप, विचूंक आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तळा मोस्तूक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जायत शेना. तरी पूण देंवचार तुमकां कालते जाता म्हूण खुशी जावच्या भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण कुशाल जायात. तेच वेळार पवित्र आत्म्याचें देण्यान कुशालकायेन भरोवन ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सपुल्ल्यांक भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बगोर पूत. आनी जांकां बापा दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायतीं प्रवादी आनी पाश्चाय आशिल्ली पूण तांकां मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ती आशिल्ली पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना.